नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हैदराबादाच्या पर्यटकाची बागात दर्यावेळ लूटमार, आयफोन आनी सरपळी वेली फाराव. आता कोंकणींतल्यानूय उपलब्ध जातले गोंय खंडपीठाचे निकाल. राजभास संचालनालयाच्या सहकार्यान जातले भाषांतर. अखंड भजनी सप्तकाच्या तयारीचो मुरगांव पालिकेन घेतलो नियाळ. फेरी, पार्किंग आनी रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचेर जाली चर्चा. देवता देवाना अळम्यांचो रेट म्हारगाय आशिल्ल्यान सर्वसामान्य मनशांक पळोवनूच भागोवची पडटा रूच. सरकारान म्हापशा उबारचे कुजिरा सारखे शिक्षणीक संकुल. आमदार जोसुआ डिसोजाची मागणी. रायच्या शेतकारांनी व्हडा उमेदीन मनयले कणसाचे फेस्त. बरे पिकावळी खातीर फादरान दिले बेसांव. आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत पर्यटकांक लुटपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या अशीच एक घडणूक कळंगूट दर्यादेग वाठारांत घडली. नेमको कितें प्रकार घडलो पळोवया. एके वटेन सरकार गोंयांत पर्यटनाक बरे तरेन चालना दिवपाचो यत्न करीत आसतना बागा कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटकांक लुटपाच्या गैरप्रकारांत वाड जाल्या. शुक्रारा हैदराबाद सावन गोंयांत आयिल्ल्या एका पर्यटकाक रातच्या वेळार चाकू दाखोवन भांगराची सरपळी, आयफोन आनी सुमार 5,000 रुपये लुटपाचो प्रकार घडलो. को आया था कल कल आया था रात में 11 हो गया टाइम नहीं दे पाऊंगा. वो टाइम पे आदमी था ने पहले सिगरेट पूछा तो दे दिया और जो ने पूछा तो कहाँ से बोल नहीं है बोल के बोला तो मैं सामने चले जा रहा हूँ. कहाँ से आया कहाँ से बोल के पूछा. हमने कुछ भी नहीं बोला. पीछे से आके मार दिया. मारे तो मैं पलट के मैं भी एक बार मारे तो 4 जने आके पकड़ लिया. पकड़ लेके एक जन ने चाकू निकाला, चेन खींच लिया. उन्होंने खींचे तो नया रहा उसको तो निकाल के दे दिया. चाकू जब इधर मारने को सोचा उन्होंने नहीं मारा. इसमें डाल दे तुम तेरे को डाल के बोल के बोला. तो पैसे 5,000 था. 5,000 ले लिया, फ़ोन लिया, चेन भी लिया. कितने लेके पूरे 5 जने. आप अकेले थे? अकेले थे. कितने बजे हुआ था? 11 बजे बाद में हुआ. हमारा टाइम बराबर नहीं है. कहाँ? कल हांगा सांजचो येयलो आनी बशीनसून देवलो आनी आपलो हांगा हॉटेल दाखयलें आनी ताका हॉटेलान व्हरून सोडलो. तांकर हॉटेलान थंय रावलो आनी हांव हें घेतलो न्ही, म्हाजे पयशे घेतलो आनी येयलो. फोन पे केले, हांव घेतलो आनी येयलो. थंयसर मागीर हो न्हिदलो बिल्लो, रेस्ट घेतली आनी मागीर उठलो आनी तो बिचार गेलो. थंय ताका तेंच्यांनी हें केलें. तेजे पयशे बिशे सगळे कितें आहले तितले ताका चाकून बी लागून सगळे तेजे पयशे बिशे सगळे हें केले, घेतले. आनी आयज पळयलो तो हांव वयता झपकून ताका तेणी म्हाका पळयलो आनी ताका हांवें पळयलो. पळयल्यार तो मला आपणाची चेन बी सगळी गेली, पयशे बिशे सगळे हें केले. तुजे हें बीन जालें जाल्यार आमी तुका एक हेल्प करूंक शकता की आमचे थंय काडून आमी तुका एक बशीन धरूंक शकता. इतलें आमचे कडेन जाता की टिकेट आमी काडून दिवंक शकता. तेन्ना आमी तुका टिकेट दिवन तूं भियोना म्हटल्यार आमी टिकेट काडून तुका दितात. बशीन व्हरून करावं. कंप्लेन केलो जाल्यार कंप्लेन करना. कंप्लेन केल्यार बरें. तो म्हणलो आपणाक कंप्लेन करता आमचे कडेन 2 दीस रावचें पडटलें. तशें करून तेणी तें हें केलें. तेन्ना कितें असलें केन्ना इन्सिडंट घडोवंक पावना. कित्याक ट्युरिजम म्हणजे सारकें प्रॉब्लम जाता. असलो केन्ना इन्सिडंट घडोवंक पावना. गोंयांत खासा करून कळंगूट दर्यादेगेर अशा तरेन पर्यटकांक लुटपाचे आनी सतावपाचे प्रकार कांय नवे न्हय. पूण पर्यटकांक लुटपी हे गोंयकार नाशिल्ल्याचो दावोय थळाव्यांनी केला. देखून पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून खर कारवाय करची. तशेंच हे प्रकार थांबोवपाक रातच्या वेळार दर्यादेगांचेर पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. खूब जाले. आतां आमी हो आमचो बस स्टॉप, बॉम्बे बस स्टॉप. जितले ट्युरिस्ट गोंयांत येता पळय नॉर्थ गोवा ते हांगाच देंवता. हैदराबाद म्हणनाका, केरला म्हणनाका, सगळे फॉरेनर, रशियन सगळे हांगा देंवता. पूण हे बागान कळंगूट हे चल्ला पळय ते आयच्यान न्हू, खूब तेंप जालो. आतां हो आमकां गावलो म्हणून हो सांगता
आमी पयले गॅस रडत रडत गाडयेन बसता पांयां पडटा म्हणटा आमलो गोवा में नहीं आएंगे हो आमकां गोंयकारांक त्रास गोंयकार कोण करचो ना हो कोण करपी आहा पळय गोंयकार न्हूच कसली फालतूपणां करचो ना हांव मिनिस्टरा कडेन आनी पुलिशे कडेन कितें मागता सगळ्यांक खबर आहा कितें चलता खंय चलता तें मातशे बिचार आहा पळय रातचो बंदोबस्त बरो घालपाचो बरे पुलिसांक थंय घालपाचे कित्याक अशे ट्युरिस्टांक हेंच्यांनी खूब जाणांक लुट्ट्या डान्स बार म्हणनाका सगळ्यांक खबर आहा टॅक्सीकारांक सुद्दां खंय खबर आहा कोण चोर ते हांव कितें मागता मातशे पुलिसांक मातशे स्ट्रॉंग करपाचें तर कित्याक हे हो आतां येवचो ना गोंयांत हो म्हाका तें सांगतालो अभी और गोवा में कभी नहीं आएगा अशें आमकां कितले ट्युरिस्ट येवन सांगताय डे बाय डे आमकां लुकसाण मातसो हांव मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन आमचें अपील करता मातशें कितें तरी घाल आनी हांकां धरून काड मोबायल आयफोन तेचो तो मोबायल आयफोन वयता थंय कलंगूट बागान सगळे कडेन बिचांचेर कॅमेरा कोण ते भुरगे गावतले ऑफ सिजन आमी केन्ना पळोवंकूच ना 10 वर्सां जालां हांगा रिक्षा चलयता ऑफ सिजनान जाता फूल बशी येताल्यो फूल ट्युरिस्ट आता खंय ट्युरिस्ट कोण आहा कोण पब्लीक आहा कोणूच ना हैदराबाद तो ट्युरिस्ट नात ते हैदराबादाक तमिळनाडूक चड टार्गेट करता तांकां बाबड्यांक हिंदी सारकी कळना मातशे पुलिसे कडेन मातशें घालपाचें हेंचेर नजर स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो निर्णय घेतला हायकोर्टाचे आनी सुप्रीम कोर्टाचे लँडमार्क जजमेंट आतां कोंकणींतल्यान मेळटले राजभाषा संचालनालयाच्या जोड पालवान लँडमार्क निवाडे कोंकणींत भाशांतर करतले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे जे निवाडे आसात आणि ते सुद्धा लँडमार्क असे जे निवाडे आसात हे निवाडे कोंकणींतल्यान आता ट्रान्सलेट जातले आणि लोकांक हे कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट जाल्ले निवाडे वाचपाक मेळटले जी माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आमी जर पळयत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट यांचे लँडमार्क असे निकाल असतात ते निकाल सगळेच निकाल हे कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट जावचे ना तर जे लँडमार्क हो जो जांकां नेम लागू पडटा अशे लँडमार्क जजमेंट्स हे कोंकणींतल्यान जे आसात ते ट्रान्सलेट जातले आणि ते लोकांक वाचपाक मेळटले फक्त हो निर्णय घेवन हायकोर्ट जे आसा ते रावूंक ना जाल्यार 2 निवाडे सुद्दां तेंच्यांनी आतां ट्रान्सलेट केल्यात एक निवाडो जो गोंय कोर्टाचो आसा गोवा हायकोर्टाचो आणि एक जो आसा तो सुप्रीम कोर्टाचो आसा त्यामुळे ही एक म्हत्वाचें अशें पावल गोवा हायकोर्टान घेतला आणि हेजे फुडें कोंकणींतल्यान लँडमार्क निवाडे हे लोकांक वाचपाक मेळटले हालींच विधानसभेन कोंकणी संदर्भातलो प्रश्न येयल्लो की कोंकणीच्यो अपडेट्स वेबसायट्स आसात ह्यो खूबश्यो कोंकणींतल्यान ना सरकाराच्यो किंवा कामकाज जे आसा ते कोंकणींतल्यान मेळना ताचेर सरकारान जाप दिल्ली की ज्या प्रमाणान ट्रान्सलेटरांची गरज आसा तितले ट्रान्सलेटर सद्या सरकारा कडेन ना किंवा तेंची कमतरता आसा अशी जाप सरकारान दिल्ली आणि दुसरे वटेन आता हायकोर्टान हो एक महत्वाचो निर्णय घेतला की लँडमार्क जे निकाल आसात तेंचे कोंकणींतल्यान आता ट्रान्सलेशन जातले फाटलो जो बॅकलॉग आसा म्हणजे गोंय हायकोर्टाचे जे लँडमार्क डिसिजन्स आसात ते खूब इंग्लिशीन आसात ते आता पेंडींग आसात तेंचे हळू करून आता कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेशन जातले आणि हो बॅकलॉग सुद्दां भरून काडटले अशें थरलां आणि गोंयची राजभाषा संचालनालय जे आसा गोंयच्या राजभाषा संचालनालयाच्या जोड पालवान गोवा हायकोर्टान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान हो म्हत्वाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा 22 ऑगस्टाक जावपी 124व्या सप्ताहाच्या तयारीच्या फाटभुंयेर मुरगांव नगरपालिकेन खासा बसका घेतली ह्या वेळार सप्ताहाच्या काळान पार्किंग सीसीटीव्ही येरादारीची हालचाल स्टॉल्स आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली ह्या वर्षी सप्तक 22 तारखेक गेलेलो आणि 124 इयर्स जाता ह्या सप्तकाक आणि आयज चेअरपर्सन म्हणून हांवें कॉल आउट केल्ली मिटींग डेप्युटी कलेक्टरसून आणि सगळे ऑथॉरिटीचे येयले 2-3 काय आमचे RTO आणि PWD येवंक ना 2 मिस करून बाकीचे सगळे येयलेले आणि आमचे बरेचसे डिस्कशन झाले ह्याच्याबद्दल डिस्कशन म्हणजे सप्तकाची फेरी म्हणजे आमची स्टॉला वास्कोन हे शहरान जाता एक सिटीन जावप कारण म्हणजे कंजेशन गाडयांचो ट्रॅफिक हे बीन वाडलेलो आसा म्हणून त्रास जाता म्हणून आयज सगळ्यांक सांगून ट्रॅफिकाक पासून आपण सगळे उलयल्ले कशे सप्तक हो आमी घडयतलो म्हणून 7 दिसांचो सप्तक म्हणून सगळ्यांनी उलोवप जालें मागीर ट्रॅफिकाचे आमी उलयले प्लस आनी इन्स्पेक्शन करतले ट्रॅफिकाचे मागीर PWD उलयले मातशे रस्ते आमचे खंय खंय जे खणलेले आहा
ते तांकां तो पॅचर हाडून ह्या 4-5 दिसांनी ते खणके पुरवपाचे ते उलयल्ले आसा. सेकंड थिंग आमचे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी उलयला पूर्ण मुरगांव शहरान लोकांगेर सप्तका दिसा सैरी येता. ते सैरी खंय काळोखान तांकां लायटी बिटी ना ते सगळ्यो आमचे खांबे जे लायटी पेटना त्यो तेंच्यांनी लायट पेटोवपाच्यो सप्तकाच्या पयलीं. तशेंच आमी PWDक सांगला वॉटर टँकर सप्तकाक जाय पडटा. जे स्टॉलवाले आसा तांकां टॉयलेट बिलेट ना तांकां गोवा शिपयार्डाकूय आमी सांगला एक 8-10 मोबायल टॉयलेट प्रोवायड करपाक. तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला ते एवरी इयर करता म्हणून आनी आतांय करतले म्हणून. मागीर सेकंड थिंग आमची म्युन्सिपालिटीसून आमी कितें प्रोविजन कितें करूंक शकतात ते सगळे गार्बेज कलेक्शन ते आमी प्रोवायड केला. प्लस सेकंड थिंग पुलिसाक सांगले आमी CCTV तांकां खंय जाय पडटा, मोबायल टावर जाय पडटा. मोबायल टावर तांचे 10 मोबायल टावर जाय पडटा म्हणजे ते आमी बरोवन घेतलेले आसा आनी तांकां CCTV दिवपाचे प्रोवायड केल्या. तशेंच सिटी कावन्सिलर शमी साळकरान क्वेश्चन केलो कित्याक न्यूली रिनोवेट गार्डन केल्लेले ते गार्डन खंय ना खंय पाड पडपाक जायना म्हणून ह्या टायमाचेर कोण नाका ते लोक रातचे बसता आनी वाट लायता म्हणून थंयसर आमी एक वॉचमॅन दवरपाचो ते आमी ठरयल्ले आनी पुलिसांकूय सांगला आमी पेट्रोलिंग करपाची म्हणून थंय अनवॉन्टेड थिंग जावपा जायना म्हणून. Today's meeting with MMC was regarding Saptak, and in that we have requested MMC to clear the ground in front of Tanya Hotel, where last year also we had done the parking. So ह्या फावटी हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केला की आनी मातशें क्लीन करचें तातूंत वी कॅन इनक्रीज द कॅपेसिटी ऑफ पार्किंग नियर तान्या हॉटेल. सेम तशेंच तान्या हॉटेलाच्या ऑपोजीट जो बान आसा त्या बानाचेर सुद्दां दे हॅव सेड दॅट दे वील अलाव फॉर 2-व्हिलर पार्किंग म्हणून. सो तो एक आमकां एक्स्ट्रा मेळटलो 2-व्हिलर पार्किंगाचो. तशेंच हांवें रिक्वेस्ट केला KTC कडेन एक KTCचो एक्झीट रोड जो आसा भायर सरपाचो वीच इज नॉट इन यूज थंय सगळे ग्रास आनी प्लांट्स वाडिल्ले आसा ती मातशी क्लियर करची आनी वी कॅन पीपल कमींग फ्रॉम न्यू वाडेम ऑर डाबोलीम सायड चिकालीम सायड दे कॅन पार्क देयर व्हेकल्स ओवर देर एंड walk towards the Saptak. Sir, ही साइड जी since there is a road closure between IOC and HPCL, FL Gomes Road, road closure asa because of the construction work. So सगळो ट्रॅफिक स्वतंत्र पदाचे डायवर्ट जाता फ्रॉम MPD Institute. So I have already requested MMC की ह्या फावटी थंय फर्निचर जे लायता ते लावपाक दिवचे न्ही. That will cause traffic congestion and to which they have said they will discuss on this matter. रानांत रोयणीचेर फुलपी अळम्यांचो सीझन सोंपपाक पावलो तरी ती सवाय जावपाची चिन्नां दिसनात. अजुनूय अळमी भाव खातात. अळमी म्हारग आशिल्ल्यान सामान्य खवय्यांक मात अजून अळम्यांची चव घेवपाक मेळना. मजगतीं शेनवारा दिवचल सांखळे रस्त्या वयल्या कुळण कारापूर आनी तिस्क वाठारांत व्हडा प्रमाणांत अळमी विकपाक आयिल्ली. ती विकत घेवपाक खवय्यांनी गर्दी केल्ली. अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिबेक उदक सुट्टा. सिजनात एकदा तरी अळमी खावची अशें दरेकल्याक दिसता. दिवचल सांखळे रस्त्या वयलो कारापूर तिस्क हो वाठार अळम्या खातीर फामाद. दर वर्सा सिजनात ह्या रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात अळमी विकपाक येतात. शेनवारा सुमार 25 विक्रेते ह्या रस्त्या कुशीक अळमी विकपाक घेवन बशिल्ले. मात अळम्याचे दर आयकतकीच नाका ती अळमी म्हणपाची पाळी सामान्य खवय्यांचेर येताली. 400 ते 500 रुपये वांटो ह्या प्रमाण अळम्यांची विक्री जाताली. अळमी म्हारग आशिल्ल्यान अजून मेरेन चडशा सामान्य खवय्यांक अळम्याची चव घेवपाक मेळूंक ना. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शारांतल्या कांय शिक्षणीक संस्थां कडेन स्वताचे व्हड कॅम्पस नात. बांबोळी सारके कुजिरा शाळा संकुल येवजण म्हापश्यां राबयल्यार ताचो फायदो शाराक जातलो. चड करून येरादारी कोयणीचोय प्रश्न उपरासचो ना. सरकारान ह्या शाळा संकुलांचो विचार प्रशासकीय पावंड्यार करचो अशें मत उपसभापती जोसुआ डिसुजा हाणें उक्तायलें. शुक्रारा दत्तवाडी सेंट ब्रिटो हायस्कूल मैदानाची राखणे वणत परतून बांदपाच्या कामाची बुन्याद घाल्या उपरांत तो उलयतालो. नंबर 10 ह्या भागान आमकां सेंट ब्रिटो स्कुलाच्या रिटेनिंग वॉल हांगा फाटल्या वर्सा कलॅप्स जाल्लो आनी ह्या वर्सा परत त्याच तेकोन जो वॉल जो आसलो तोय मातसो पडलो. आमी हें काम फाटल्या वर्सा घातलेलें एंड आय वूड लायक टू थँक दी ऑनरेबल मिनिस्टर
of PWD, Bab Nilesh Kabral, for giving us executing this work on priority. आमी हे काम मुद्दामून सांगूंक सोदता की maybe I am one of the few MLAs who are initiating the MLA-led for bearing with us for the last 1 year. आमकां खबर आसा हांगा लोकांक जायते त्रास जालेले आसा आनी हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता की हे काम will come to as a relief to all the students that are studying in this school. जायते पेरेंट्साच्या मनान आसले की हे कशें हांगा भुरग्यांक धाडपाचें, where should they play, whether the rest of the wall is safe. But I ensure and I promise all the students' parents, all the students, all the staff members that through this initiative we will ensure that we will try our best to ensure that there will be no further collapse. Whatever maintenance has to be done on the rest of the wall, we will ensure that is done to the best of the department's abilities or whatever the support that the school gives us. रायाचे फामाद कणसाचे फेस्त शेनवारा जाले. पाद्रेन धान्याची बरी पिकावळ येवन शेतकारांची भरभराट जावची अशें बेसांव दिले. ह्या वेळार शेतकार तशेंच तांच्या घरची हाजीर आशिल्ली. कणस कापून शेतकारांनी कणसाचे फेस्त मनयले. म्हाका भोव खुशालकाय भोगता 2 कारणांक लागून. एके भाशेन हांव गांवचो पूत, आमची कामुर्लीची गोरज रायचो भाग आसलो आमी जावचे पयले, आनी म्हजे बापाय आनी ताचे भाव बी सगळे हांगासरूच कोवीच नांव घेतले. देखून राय येवप म्हणजे घरा येवप आनी घरा येवन पणसांचेर आशिर्वाद घालता. दुसरो, कणसां म्हणजे आमचे जेवणाची फळ, आमचो वावराचो फळ आनी देवाचें देव. आनी तिनूय वस्तूंक आमी देवाक आमकां जमीन दिली म्हूण ते जमनीर आमकां फळ जाता म्हूण आनी देव आमचें दर्शन. परंपरा फेस्त जायत्यो शेंकड्या जाले चालू जाता पयलें पणस कातरप आमची सद्दां चलता तशेंच चलून आयला आनी सगलो लोक गांवचो भायलो येता. वी आर व्हेरी थँकफूल बिशॉप देवधर फ्रॉम रांची फॉर कमिंग हियर. चिऱ्या खणींनी उदकांत पातळी चड आशिल्ल्या कारणान बऱ्यांतल्या बऱ्या पेवप्यांक उदकांतल्या भायर सरपाक शक्य जायना. देखून कितलोय बऱ्यांतलो बरो पेवपी आसूं ताणें चिऱ्या खणींनी पेवपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी IGP ओमवीर सिंग बिश्नोयान दिल्या. देखिए, क्वेरी तक जाना, हर पॉइंट पर जाना और हर आदमी को इंडिविजुअल सिक्योरिटी देना ना तो हिंदुस्तान की और ना ही दुनिया की किसी पुलिस फोर्स का काम है. ये काम हमारा है अवेयरनेस का, और इसमें आज आपने अच्छा सवाल सही समय पर पूछा है. मीडिया से ज़्यादा कोई किसी को अवेयर नहीं कर सकता. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो अच्छे स्विमर्स हैं वो भी क्वेरी के अंदर से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर पानी का लेवल नीचे है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट क्वेरी. तो मैं सभी सुनने वालों को एक ही राय दूंगा कि क्वेरी में भरे हुए पानी में स्विमिंग करने ना जाएं. वो आपके लिए रिस्की है, अच्छे स्विमर्स के लिए भी रिस्की है. थैंक यू सर. वो जो क्वेरी जो है ना, क्वेरी को आप क्यों एडवाइस नहीं करते हो जो ओनर्स है ना उनको बुझाने के लिए? मैं आपके मार्फत उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि क्वेरी को अगर आप भर नहीं सकते तो ऐसा कर दीजिए ताकि उसमें लेबलिंग हो जाए. गोंय मुक्त करपाक खुबश्या वीरांनी आपलो जीव वगडायलो. शांतीनगर फोंडा वाठारांत रावपी असोच एक स्वातंत्र्य सैनीक पांडुरंग शेणवी कुंकळकार हे पिरायेच्या 91 वर्साक संवसाराक अंतरले. गोंयच्या वेगवेगळ्या मळां वयल्या मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्या. आज दुखद घटना जाल्या. आमचे स्वतंत्र सैनीक जे पांडुरंग कुंकळकार बाब आनी गोंय मुक्ती खातीर खूब ते वावुरले देश स्वतंत्र सैनीक. आज तेंचे दूख निधन जालां आनी आमचे फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील चेअरपर्सन ह्या कावन्सिलाच्या वतीन हांव तांकां कंडोलन्स दिता आनी तेंचे फॅमिलीक दूख सहन करपाक तांकां देवान
शक्ती दिवची. तो फ्रीडम फायटर एसोसिएशना प्रेसिडेंट आशिल्लो, प्लस GVMSाचो फाउंडर मेंबर. आनी थंयसान मातसो तो जाम जाल्लो, म्हणजे 7-8 दिसांक एकदम पावसा लागून जाम जाल्लो. कंपेर टू डेनो आशिल्लो 7-8 दीस. आतां सकाळ फुडें 9 सुमार हांव येवन पळयलें तेन्ना श्वास प्रॉब्लेम जालो ताका. आनी कितल्यांक सुमार 9 सुमार श्वास घेता आसतना प्रॉब्लेम जालो आनी सुरू श्वास घेता आनी जीव सोडलो. कारापूर सनवड वाठारांत येवपी वाटादेव ह्या गांवांत प्रवासी बस नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जातात. ह्या गांवांतले 40 परस चड विद्यार्थी शिकपाक दिवचले वतात, मात येरादारीची वेवस्था नाशिल्ल्यान भुरग्यांक पायपीट करची पडटा. ताका लागून विद्यार्थी वेळार शाळेंत पावूंक शकना आनी दनपारां घरा पावता म्हणसर विद्यार्थ्यांक नाका पुरो जाता. वाठादेव ह्या गांवांतले भुरगे शिक्षणा खातीर दिवचल शहरात वतात. गांवापासून दिवचल शार सुमार 3.5 किलोमीटर पयस आसा. येरादारीची धड वेवस्था नाशिल्ल्यान चडशा भुरग्यांक शिक्षणा खातीर चलत यो वच करचें पडटा. देखून ह्या वाठारांत बालरथाची गरज आसा. संबंदीत शाळे कडेन तशी मागणी केला अशें पालकांचें म्हणणें आसा. माझी भुरगीं स्कुलान वयता, 3 जाणां आसा, पण आमचे कितें जाता, आमचे जे गांव आसा ते डिचोली तालुक्या पासून खूब भितर, म्हणजे 2-3 किलोमीटर भितर आसा आनी आमकां गाडये एकूय ना. भुरगीं आमची चलत वयता, कोणाचे ते पॉसिबल आहा तर ते गाडी करून वयता, पण कोण जी भुरगीं आसा तांकां वचपाक जायना. कोणाच्या आर्थीक दृश्ट्या त्यांची शक्य ना, पॉसिबल ना. पावसाचो खूब प्रॉब्लेम जाता. पावस जेन्ना आसता तेन्ना भुरग्यांक कशें धाडपाचें, चलत वतले का कशी वयतली, हो आमकां प्रश्न जाता. परत दनपार सुद्दां लेट येता, लेट पावता भुरगीं. आनी प्रायवेट केन्ना झाटे कॉलेजी कडून थंयसून चलत येवचें पडटा भुरग्यांक. तो खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता. त्याच्या मुळे आमकां एक गव्हर्मेंटा थ्रू आमकां एक बालरथ दिवपाचो अशें आमकां दिसता. नातर केतरी स्कुलातून आमकां केतरी भुरग्यांक एक ट्राय करपाचें दिवपाक. तेच्या निमित्तान भुरग्यांकूय कळटलें की आपुणूय स्कुलान वचपाचें. नातर भुरगीं वचना, स्कूल पावस येता म्हणटा, हांव वचना म्हणटा, कोणाक थंडी जाता म्हणटा. अशें लागून भुरगींचे तेन्ना आमकांय प्रश्न जाता की भुरग्यांक कशें धाडपाचें, हो आमचोय प्रश्न जाता. तेच्या मुळे एक गव्हर्मेंटान एक पळोवपाचें अशें आमकां दिसता. हांगा भुरग्यांक स्कुलान धाडपाक ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी कांयच ना. सो आमकां खूब व्हडलो एक प्रश्न आसा की भुरग्यांक धाडपाचें कशें. हांगा ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना किंवा थ्रू स्कूल आमकां कांयच हांगा बस ना. सो हांगा आमकां प्रश्न पडटा की भुरग्यांक कशें धाडपाचें. आनी आमी कन्सर्न स्कुलान सगळ्यांच्यो सायनी घेवन एप्लिकेशन व्हरून सुद्दां दिलां, पूण आजून कांय एक्शन घेवंक ना. सो आमकां खूब गरज आसा हांगा कितें तरी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी आमकां जाय वाठादेव. कारण हांगा कांयच बस ना, कांयच ना. भुरग्यांनी स्कुलान वचपाचें कशें तो एक प्रश्न जाता. आनी हांगा खूब भुरगीं आसा वाठादेव, 30-40 तरी भुरगीं आसा, पूण हांगा कांयच हांगा फेसिलिटी ना. सो म्हाजी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा की हांकां बालरथ किंवा आनी खंयची तरी व्हेकल फेसिलिटी हांकां दिवची. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. धार्मीक शांतताय इबाडपी विधानां करप ही वायट गजाल, देखून कोणेच धार्मीक विशया वेल्यान विधानां करची न्हय अशें आवाहन मोरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलां. वास्कोन छत्रपती महाराजा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचो विशय विधानसभेंत मांडला. सरकार हो प्रश्न योग्य तरेन सुटावो करतलो असो विश्वासूय आमदारान व्यक्त केला. It is very sad, Janamare. You see, Goa is a very peace-loving state. आयज गोंयांत आख्खे जगाचे आयज गोवा पळय, आयज खंयच्या वर्ल्डान तूं चल, खंयच्या कंट्रीन चल, गोवा म्हटल्यार सगळे जाण वळखता. आनी आमकां जो रिस्पेक्ट मेळटा जेन्ना आमी भायल्या गांवांत जा, फ्रॉम वेर आर यू, वी आर फ्रॉम गोवा म्हणटा पळय तेन्ना यू आर गो फ्रॉम गोवा म्हटल्यार गोंयचें कशें आसा, एक इमेज कशें पीस लवींग पीपल. लोक सारके इतले आपुरबायेन रावता, सगळे लोकांक इतले बरें आशिल्ले. सो आयज गोंयांत केन्नाच म्हणजे कम्युनल टेंशन म्हणटा तें केन्नाच जावना. गोवा इज ऑलवेज अ पीस लवींग स्टेट. आनी जे लोक अशे चुकून या मुद्दाम जावन कोण अशे इन्सिडंट तयार करपाक सोदता ते खंय तरी एक वायट गजाल. म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आमचो गव्हर्मेंटाचो, आमच्या CMाचो, कित्याक आयज काल CMान एसेंब्लीन सांगलेलें आसा गोवा इज अ पीस लवींग स्टेट आनी सगळे जाण आमी वांगडा रावपाची गरज आसा म्हणून. म्हाका दिसना असले स्टेटमेंटाचेर कोणाचे कितें फरक पडटले अशें, बट म्हाका खंय तरी दिसता केन्ना खंयचो एक जावं खंयच्याय धर्माचो जावं तो मागीर हिंदू जावं, कॅथलीक जावं, मुस्लीम जावं, सीख जावं, इसाई कोणूय आसूं, तेंच्यांनी बाबा स्टेटमेंट करतना एक विचार करून स्टेटमेंट करचो पडटा. आसता खंयच्या एक रिलिजनाक एक सर्टन सेक्शन ऑफ लोकांक हर्ट करपाक लागून न्हू, आनी एक खंयसरूय वयर सकयल कितें जालें. आनी प्लस आमच्या फादरान
तो स्टेटमेंट केलो तेणें तेजी माफीय मागलेली आसा. तो म्हाका दिसता तो इशू काबार जावंक जाय. म्हाका तो इशू चड घेवन बसचो न्हू. आनी बाकीची काल म्हाका दिसता डिमांड करून म्हाका दिसता जी FIR लॉन्च जाल्लेली आसा, केस जाल्ली तो लॉ वील टेक इज ओन. बट खंय तरी कम्युनल डिस्टर्बन्स हे टेन्शन लोकांच्या मदीं आमच्या भावा मदीं घालप हे बरोबर. कित्याक आयज आमी गोंयांत आख्खे सगळे धर्माचे सगळे जातीचे लोक सारके पीस लविंगली आमी रावता वांगडा. केन्नाच कोणाचे वायट चिंतन आसा. तांकां एक भयाच्या वातावरणात रावपाची गरज ना. ताका लागून आमी सगळे जाण वांगडा रावचे. आनी म्हाका पूर्ण आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाली खबर आसा की हे जे आसा पळय गोंयांत कसले डिस्टर्बन्स जावपाक दिवपाना आनी एवरीथींग वील बी रिसॉल्व. राज्यसभेचो खासदार जावपाक तेंको दिल्ल्या खातीर कळंगूटचो आनी शिवोलेचे आमदार मायकल आनी डिलायला लोबोचे तशेंच सगळ्या कार्यकर्त्यांचे उपकार सदानंद शेट तानावडेन मानले. तशेंच दर एका मतदारसंघात भेट दिवन तेंको दिल्ल्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानतलो अशें नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगले. शेनवारा पर्रा वाठारांतल्या सिद्धिविनायकाच्या देवळांत वचून आशिर्वाद घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. आज हांव राती गोंयांत पावलो आनी आज हांव आमचे आमदार मायकल बाब लोबो तशेंच दिलेला लोबो तांच्या घरा जाल्लो. तांकां धन्यवाद दिवपाक आनी आमचे हांगासले सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर सगळे पंचायत सगळेच जाण हांगा आयले आनी तांकांय सगळ्यांक जाणांक म्हाका विश करपाक जाय आसलो. हांवें म्हणलें की हांव हांगा येता आनी तांचे कडल्यान सगळ्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिल्ल्यो आसा. हांव आमचे दोनूय आमदार मायकल लोबो दिलेला लोबो आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कलंगूटचे कानोळकर आनी आमचे संपूर्ण टीम सगळे दोनूय मतदारसंघातले कार्यकर्ते हांकां हांव धन्यवाद दिता. कारण तेंच्यो शुभेच्छा सगळ्यांनीच म्हाका दिल्ल्यो आसा. शिवोली आमी परत सेपरेट वचचे कारण आज आमी कलंगूट अशें म्हणिल्लें आनी हांगा आयले. त्यामुळे दोनूय मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता. आनी तशें दोनूय आमदारांनी तेंच्यांनी नॉमिनेशनाक लागून म्हज्या फाटल्यान उबी रावली आनीक सतत प्रोत्साहन दिलें आनी ताका लागून तांकांय हांव धन्यवाद दिता. आनी खास करून सगळ्या मिडियाय जांच्यांनी प्रत्येक वेळाचेर मागीर ती शपथ विधी आसत किंवा बाकीच्या विशयाचेर बऱ्या तरेची पब्लिसिटी आनी दिल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. मोस्टली सगळे कडेन हांवें ठरयल्लें आसा कारण आतां पार्लिमेंट 11 ऑगस्ट पर्यंत चलतलें आनी त्यामुळे फक्त 2 दीस मदीं येतकच मेळटा. आयज आनी शेनवार आनी आयतार आज आनी फाल्यां कितें जाता तें करप आनी मागीर फुडें उरलेल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर वचप मेळप आनी त्या प्रमाण पयलो म्हाका दिसता म्हजो पयलो कार्यक्रम दिल्लीच्यान येतकच मायकलाच्या आनी दिलेल्याच्या घरा जाता आनी ताका लागून थँक्यू. प्राऊड मुवमेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ पार्रा अँड पीपल ऑफ गोवा एट लार्ज. हांव प्राऊड मुवमेंट कित्याक म्हणटा अशें पयलेच फावटी आमचो सदानंद शेट तानावडे जो MP जालो राज्यसभेन आनी MP जाताना जेन्ना तेणें फॉर्म भरले सगल्यां कडेन गेलो सगळ्या आमदारा कडेन गेलो रुलिंगा कडेन आनी ऑपोजिशना कडेन आनी ऑपोजिशनान तेका कॅन्डिडेट घालूंक ना अशें पयले फावट जालें. आनी कित्याक घालूंक ना की तेजो स्वभाव तेजे वागणूक तेजे हंबलनस आनी तेजें काम करपाची जी स्टायल आहा ही वेगळीच आसा. आनी तेणें जो अध्यक्ष म्हणून गोंयान काम केलें पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलें कार्यकर्तो म्हणून काम केलें भारतीय जनता पार्टीचो अशें काम तेजें आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आहा. आनी तो प्रत्यक्षान सगल्यांक विजीट दिवन प्रत्यक्षाच्या घरा विजीट दिवन आमदारांच्या अशें तांकां दिसलें की आमी तेका बिनविरोध हाडया आनी तशें जाल्लें आहा. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा राज्यसभा MP has been elected unopposed and it is a proud moment for all of us as Goans. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच Facebook पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.